कर्नाटक सरकारान सध्या कणकुंबी हांगासर आपणाले काम जे आसा ते सुरू केल्लेले आसा आणि ह्या कळसा प्रकल्पाच्या कामाच्या अंतर्गत कर्नाटक सरकारान कणकुंबी हांगासरल्या राखीव जंगल क्षेत्रातली हाच्या पयलींच झाडां जी आसा ती कापून उडयल्लेली आसा आणि त्या वाठारांत तेंच्यांनी जी उदक असलें, जी न्हंय असली त्याचे पुराय पात्र जे आसा हे नष्ट केल्लेले आसा आणि त्याचे उदक जे आसा हे परते उदक कळसा प्रकल्पाच्या एकंदर अशा प्रकारची तेंच्यांनी येवजण केल्लेली आसा की त्या माध्यमांतल्यान हे उदक आसा हे उदक मलप्रभेच्या पात्रांत वचपाक जाय हाच्या खातीर तेंच्यांनी जी व्यवस्था केल्लेली आसा तर तेतून उदक वचपा खातीर कर्नाटकान सध्या कांय वाठारांनी जे कालवे खोदलेले आसा ते पुराय काम जे आसा ते तेंच्यांनी सुरू केल्लेले आसा। हाच्या पयलीं 2017 म्हादई बचाव अभियानाच्या याचिके संदर्भात निकाल दिताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान कर्नाटकाचे जे आदले वरिष्ठ वकील असले फली नरीमन तांणी सांगलेले की आम्ही सध्या कणकुंबी हांगासर कळसाचे काम करिना आणि फुडेंय हे काम करचे ना म्हणून। आणि त्याच्या उपरांत ही याचिका आसा ती डिस्पोज ऑफ केल्लेली सर्वोच्च न्यायालयान। पूण अशें आसतना कर्नाटकान ताच्या उपरांतूय बरेंच काम केल्लेलें आसा आणि एकंदर कळसाचे उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रांत व्हरपा खातीर तेंच्यांनी उपाय योजना केल्लेली आसा। एकंदर इतली वर्सां जे काम बंद आसलेलें ते आता पावस सुरू जावपाच्या माथ्यार कर्नाटकान परते सुरू केल्लेले आसा।